मोगान महाकारोसलाय मोगान हुसुरोलाय मोगान हुसाbaltay sahasnacha mogan bara tuhuso mohogavekela sahasnacha mogan bara tuhuso mohogavekela. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगल बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जाणा कितलोच लोक कश्टवता तांचे सवे जायतीं जाणां दोया दाखयता. कांय कश्टवतांचो इलाज करून, कांय भुकेल्ल्यांक जेवण दिवन, कांय जाणां जांकां आदार ना तांकां घोडटा ते भाशेन आदार दिवन दोया सेवा ही दिता. जेजूच्या काळार असलीं मनशां आसलीं, पूण कांय फावटी दोया सेवा धरपी दाखोवपी कांय जाणां खऱ्या मनान करतालीं, दुसऱ्या मनान करतालीं. आयज जेजू आमकां उगडास करता, जी सेवा आमी करता ती ताच्या मोगा खातीर करूंक आनी हे सेवेंतल्यान न्हय मनशाची पूण देवाची मोजरी सोदूंक. हीच चिंतना मनान धरून ही भेट भेटयतना सगल्या ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून सोंसतल्या बाबा भयणां पासत मागया आनी ज्या देशांनी अदीक करून चड जाल्या आनी हेरूय देशांक राख आनी वाटाय म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सर्फुजा देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच गुवार मेरेक सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सोर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी एकदम सोद आमच्यो वस्तुंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो सोतोस म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रां करी नीट हाडूंक म्हज्या ओतम्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वात पालोयना. कोरे निटीचो राजवट
विस्वासीपण हाडटा कोरी नीट प्रितुमेचेर स्थापो सोर तो हालचो ना चेपून दामून उरचो ना ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसा ज्या देवान मळब रोचला आनी विस्तारून दवरला जाणें पृथ्वी आकारल्या वनस्पत उपसवल्या जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात तो सोर्वेस्पोर हो हें सांगता नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला तुजो हात हांवें धरला तुका हांवेंनूच आकारला कुड्ड्याचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकुणींतली सुटका दिवंक खालकी कोणीत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक म्हजे पोरचेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका नेमून दवरला देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो खिलो कोणाचे मुखार हांव कांपोना जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक जेन्ना नश्टे मनीस बोल करून म्हजें आंगमास गिलूंक सोदतात तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आदळटात आनी आपटून पडटात जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो केदी लोककारणां म्हजे मुखार उबी रावून म्हजें काळीज गोठ रावतलें झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पुर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली ती राव कालीस गोड दोर आनी सर्वेस्पराचेर पातयोन राव जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो उद्गार नमान तुका आमच्या राया तूं एकलोच आमा पाप्याची दया करता Sorvespor तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान पास्कांचे परबेक 6 दीस आसा म्हळ्यार जेजू बेतान्याक आयलो ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो थंय ताका जेवण केलें मारिया परमोस करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो असोळ जोता मनशाचें चड मोलाचें एक रातभर परमडीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या डमडमीत परमळान घर भरलें तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवन नजो आसले ताका दुर्बळाचें पडलोलें म्हूण न्हय
पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसताली देखून तातूंत घालतले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मोदें आसात, पूण हांव तुमचे मोदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुद्यो लोकांतल्यान जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराकूय पळोवंक तीं आयलीं. म्हणून मुखेल याजकांनी लाजराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जुद्यो लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, दोग जाण मनीस आसले आनी तांतलो एकलो गुलाबाच्या झाडाक पडून अशें म्हणूंक लागलो, देव कितलो दारूण, देव कितलो निश्ठूर. गुलाबाचें फूल इतलें बरें आसतना ताणें कितलें म्हूण कांटे रचल्या. दुसरो त्याच गुलाबाच्या झाडाक पडून म्हणूंक लागलो, देव कितलो मोगाळ, देव कितलो दयाळ. हो मोगाळ देव इतले कांटे आसतना पर्यंत ताका गुलाब रचलो. बाबडीनो, एकूच घडणी पूण दोगांवची दोन नदरो. एकल्याची नदर वायट तें पळयता आनी देव निश्ठूर म्हणटा. दुसरो गुलाब तो पळयता आनी देव मोगाळ म्हणटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलेंच कितें घडलें. जेन्ना मारिया जेजूचे पांय पुसता तेल घालून ही घडणी जेजून पळयली तेन्ना आपल्याक शेवटाक दवरलेलें हें तेल पुरपा वेळार तिणें हो मोगाचें एक्ट कशें दाखयलें म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. पूण तीच घडणी जुदास दुसरे नदरेन पळयता. कांय फावटी आमच्या मनांत कितें आसता त्या प्रमाणे आमी चिंतता. दुसऱ्याक आमचे ही मायंड फ्रेम आमी म्हणटा, फ्रेम ऑफ मायंड, हातूंत बसयता. आमच्या मना प्रमाणे दुसऱ्याचो आमी थाव काडटा. आयज जेजू खरेपणी भितरल्या मनान पळोवंक आमच्या लागीं मागता. ही घडणी आमी आयकल्या पळय ती. बाबडीनो, आयच्या काळांत आमी सर केलें जाल्यार असलीं मनशां आमकां मेळटा. आमी इंग्लीश भाशेन एक उतर उजार करता, प्रेजुडीस. आमच्या तो त्या मनांत तसलें आसलें, प्रेजुडिसीस आसल्यो जाल्यार कितलेंय बरें कर आमी त्याच वायट मनान आमी पळयता. हो वायट करपी मनीस आमच्या मना प्रमाणे तर तो बरो मनीस जाल्यार कितलेंय ताणें वायट करूं आमी बरें म्हूण पळयता. त्यो प्रेजुडीस घेवन आमी जियेता. आयज जेजू आमकां असलो उगडास करता, खरेपणी खरें तें पळोवंक आनी असली रियलिटी न्हय फकत आमच्या मना प्रमाणे पूण दुसऱ्याच खरे घडणे प्रमाणे तें पळोवंक मागता. बाबडीनो, आयज होच आमकां उगडास करे. एक गुलाबाच्या झाडाचो आमकां उगडास जावं दी. बरें तें पळोवंक, गुलाबाक पळोवंक, कांट्यांक न्हय. आनी त्या प्रमाणे आमची सेवा दिवंक. हांव सुरवातीच्या उतरांनी म्हणटालो, जायतो लोक आयज सेवा करता. कसल्या मनान ती करता, खंयच्या मनशांक ती करता ती पळोवची न्हय. आमकां तर सोयेक मेळटा कोणाची सेवा करूंक, ती आमी सेवा करूंक गरज. जेजूची सेवा मारयेन केली. आमकांय सोयेक मेळटा तेन्ना असलीच सेवा करूंक आनी देवाची मोजरी आमचे सेवेंतल्यान घेवंक आमकां आमचे पासत आमी मागुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवास जावं आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक. म्हज्या बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सर करूं ते बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मोरणाचो योद्न तुवेंच आमच्या हातांनी दयाळेन घालाय. तो मानून घेवन सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर काडी आनी सर जाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मोरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवणेची आमी भक्तीन समोर उमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोलला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा रस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सत्वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यानी सासणेक कोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबडचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता
आनी कालसितलें पियेत हांव तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी दोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवान मरी देवाची माई सांगाती भजन धर्मदूत आनी सर्व खडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वंदराची आदल्या मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक सामकें दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें रातरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी असो जेजू जाणें म्हणलें हांव सेवा दिवंक आयला, सेवा घेवंक न्हय. आनी आपल्या जिवितांतल्यान सेवा करूंक ताणें दाखयलें आनी आपले हात कुर्साचेर विस्तारून आमचो सपूर्णायेन मोग करून दाखयलो. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका आमी घेता हांव दी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर जे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उदका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोशा आकांताच्या वेळार तुझें तोंड लिपोवं नाका. मोशे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना वेगीं म्हाका पाव. प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका वखून दिलीं आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पोसले. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदांकाळ सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायनाचो अंक F24. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोचो पाटलाव करचो. जंय तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोचो. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोचो पाटलाव करचो. जंय तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोचो.